दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांचे आड काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेविशीं सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। लोबो आनी कामत हांच्या आदवोगादांनी शुक्रारा जाल्ल्या सुनावणेक हाजिरी लायली। ह्या वेळार ह्या याचिकेक जाप दिवपाक आपणाक 30 दिसांची मुजत दिवची अशी मागणी ह्या आदवोगादांनी केल्या। काँग्रेस पक्षाक राम राम ठोकून भाजपांत प्रवेश केले उपरांत अमित पाटकार हांणी ह्या दोगां आड याचिका दाखल केल्ली। शुक्रारा ह्या याचिकेची सभापतीच्या चेंबरांत पयली सुनावणी जाली। डिस्क्लोजर सबमिट केले की दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो त्या संदर्भात पहिलीच हिअरिंग आज तांकां फैल्लें, दोन्ही पार्टीक फैल्लें आणि दोन्ही सायडीची चर्चा जाली आणि चर्चा जातकच की आज डिस्क्लोजराचो कंटेंट जो आसा न्ही तो कोण पार्टीक दिवंक ना अशें मेळूंक नाशिल्लो। ताणें सांगलें आपल्याक ह्या विशयाचेर अभ्यास करपाक जाय आणि आपल्या ह्या विशया संदर्भांतली आपल्याक 30 दिसांची मुदत जाय असो ताणें आग्रह धरलो आणि त्या आग्रहानुसार की आमी ताका मान्यताय दिल्ली आसा। दोन्ही पार्टीचें डिस्कशन जातकच की ताणें दुसऱ्या पार्टीन ताका 30 दिसांची मुदती संदर्भांत मान्यताय दिल्ली आसा। त्यामुळे हाजे 30 दिसां उपरांत मागीर तांकां आमी फुडली डेट दितले आणि त्या डेटी नंतर फुडली चर्चा जातली। पार्टी अपेयर जाले काय स्वता येयले? पार्टी अपेयर जावं ना, तांचे दोन्ही पार्टीचे ॲडवोकेट